ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ನಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಪೂರ್ವಜರು ಉಂಡರು ಮನ್ನಾ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನಾ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹವುಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergantuka somyachisu. Ergantuka somyachisu. Ergantuka somyachisu. Ergantuka somyachisu. Aradantuka somyachisu. Ergantuka somyachisu. Aradantuka somyachisu. Aradantuka somyachisu. स्तुतितुका somyachisu. स्तुतितुका स्तुतितुका somyachisu. somyachisu. जय जय तुका somyachisu. जय जय तुका somyachisu. जय जय तुका somyachisu. नमस्कार तुका somyachisu. नमस्कार तुका somyachisu. स्तुती होगळाप तुका somyachisu. स्तुती होगळाप तुका somyachisu. आमच्या समया मुखार ह्या घडये आमी आसां. देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप ह्या घडये आमचे समोर ह्या उंड्या रुपी हजर आसा. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या पुताकच आमचे खातीर दिलो आनी तोच पूत ह्या संवसारांत देवाची रास स्थापन करच्या खातीर एक मनीस जावन जल्मलो. पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. निराशी जाल्ल्यांक ताणें बरवसो दिलो. पिडेंत पडिल्ल्यांक ताणें आदार दिलो. बऱ्या भलायकेन सांबाळलें. भुकेल्ल्यांक ताणें पोटभर जेवण दिलें. देवाच्या राजाची बरी खबर आशिल्ल्यांक शिकवण दिली आनी अशें एक नवी वाट, एक जिविताची शैली ताणें आमकां दाखयली. आनी निमाणें संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो म्हणली बसवणी दिल्लो जेजू उंड्या रुपी येवकरिस्त रुपी ताचें हजरपण आमकां तो दिता. आनी त्याच उंड्या रुपी तो जेजू ह्या घडये आमचे समोर आसा. ताचो अनुभव करूंक, ताचे सांगता थोडो वेळ करसूंक, ताचे लागीं उलोवंक, ताका आयकूंक, ताची आराधन महिमा वर्णूंक ह्या घडये आमी ह्या आराधनांत पात्र घेवन आसा. सोम्यातय आमची दिश्ट आमी कंसोवया. ताका आमी पळयव्या. तो आमकां कितें सांगूंक आशेता ह्या मौनपणांत. तो आमकां कितें सांगूंक आशेता. तो आमचे लागीं कितें उलोवंक आशेता. आमी आयकूंक प्रयत्न करया. कीर्तन 63. देवा म्हज्या देवा, तुका हांव सोदून आसां. तुका म्हजो आत्मो थान येता. सुके करडे उदक नातलेले धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्नानांत हांव तुजेर नदर लायतां. तुजो मोग जिवाप्रास मोलादीक म्हजे वोंट तुजी स्तुती करतात. जीणभर हांव तुका वाखणटलो. तुज्या नांवान म्हजे हात उबारतलो. रुचीक जेवण जेवलेले परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. उल्हासीत वंटांनी म्हजें तोंड तुजी स्तुती करतलें. म्हज्या काटीर तुजो उगडास करता. रातच्या पारा वेळार तुजे विशीं नियाळटा. कित्याक तूं जावन आसलोय सदांच म्हजो आदार. म्हज्या पाकटाच्या सावळेंत हांव उल्हासतां. म्हजो आत्मो तुका लागून रावला. तुजो उजो हात म्हाका सांबाळटा. पूण म्हजो जीव काडूंक सोदतात ते धरणीच्या पाताळांत पडटले. तालवारीच्या हातीन तांकां करतले आनी ते कोल्यांचे शिकार सांग पावतले. तेन्ना राय देवा थंय संतोसतलो. ताच्या नांवान सपूत घेतल्यांक मान मेळटलो. कित्याक
फटगिऱ्या मनशांची तोंडां दामतलीं. ओय मोगाचेनो, आमचो आत्मो थान येता, आमचो आत्मो सोदून आसा आमच्या देवाक ताचें प्रतिरूप वा ताचें मुखामळ पळोवंक. आनी आयच्या दिसा ह्या उंड्या रुपयाच्या सोम्याक आमचे समोर आमी पळोवन आसा. हें जावन आसा आमचें बाग, हो जावन आसा एक वेळ पवित्र तस सोम्याचें आराधन करचो, ताची स्तुती करचो, ताची वाखणी करचो. हे घडये सोम्याक आमी आराधन करच्याक मुखार सरया. पान संको तुमच्या कंत्राच्या बुकांत 22 22. Muso asro Tumu surakonda Tumu somogal ish Tumu sothe Tumu so asro Tumu surakonda Tumu somogal ish Tumu sothe सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्याची भिता तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्याची भिता तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा. हांगा हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुसवंदा, तूं म्हजी गुपीसुवा, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुसवंदा, तूं म्हजी गुपीसुवा, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्याची भिता तुझे रूप पळोवंक सोदता,
सगळ्या सक्ती तुझी सेवा करता अंगावासा अंगावासा जेसू अंगावासा जेजू अंगावासा जेजू अंगावासा अंगावासा जेसू अंगावासा जेसू अंगावासा जेसू अंगावासा 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 सम्याक आमी आराधन केलें, ताची स्तुती महिमा आमी गायली. आनी ह्या घडये थोडो वेळ सोम्या मुखार मौन आमी रावया. ताचे विश्वासीपण, ताचो मोग ह्या घडये आमी उगडासा काडचें प्रयत्न करया. कीर्तन 65 वळ 2 आमकां सांगता, कित्याक तूं आमचें प्रार्थन आयकताय, सगळे मनशाकुळ तुजेशी येता. वय मोगाच्यानो, दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच आमी मागता, सदांच आमी आशेता. सोम्या लागीं आमी मागचें आसा आमच्यो गरजो, आमची प्रार्थना, आमची विनवणी. आनी हें सगळें देवान आमकां आमच्या गरजे प्रमाणे फावो केलेलें आसा. आनी हो थोडो वेळ सोम्याक आमी आराधन करता आसतना ताणें केल्लें बरेंपण, ताणें दाखयलो तो मोग, ताणें दाखयलें तें विश्वासीपण ह्या घडये आमी उगडासा काडचें प्रयत्न करया. आमच्या काळजांत हांव सोम्याक आमी सांगया, अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ह्या संवसारांत आमकां मनीस जावन रचल्या खातीर अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. संस्कारा रुपी तुजी कृपा देणी आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. पवित्र स्थानांत आमकां तुजी भुरगीं केल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. थिरावणेच्या संस्कार मुखांत पवित्र आत्म्याची कृपा तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. युकरिस्त रुपी सदांच आमचें पोशण करताय देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. राजिताच्या संस्कारा मुखांत आमकां बगसून पाटी तुज्या गोपांत हाडताय देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. एका पुरबायेची जिवीत आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमची कुटुंबां तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमची मोग करची मनशां तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचो दिसपट्टो वावर करूंक तुवें आमकां प्रेरण दिल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आपायांतलें अवघडांतलें सदांच आमकां राखल्या खातीर अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. विविध मनशां मुखांत तुजो मोग आमकां तुवें दाखयल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमची मागणी तुवें आयकल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या गरजांक पावोवन तुजो मोग आमचे थंय दाखयल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमी रडताना निराशी जाताना तुज्या उतरांनी आमकां बुजयल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमी पडताना आमचो हात धरून उखल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचे घाई तुवें गुण केल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिवितांत शांत समाधान तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सरितीच्या बरेपणान तुवें आमकां बरयल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सोम्याची स्तुती करया, कित्याक ताचो मोग सदांच आमचे थंय तो दाखयता. आनी ह्या वेळार अर्गा
स्तुती होगळापाची सेंतिमेंत आमी आमच्या काळसांतावन सोम्याक आमी उबारया. ह्या गिता मुखांतर सोम्याक आमी अर्गां दिवंक मुखार सरया. तुमच्या बुकांत पान संको 38. हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया. सोमी कितलो बरो कलतो आनी भोळो. 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 ताच्या नांवाक गावया आमी हालेलुया. ताच्या नांवाक गावया आमी हालेलुया. हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया. सोमी कितलो स्वादीक अति भूमोलादीक. 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 अर्गां दिवया ताका आमी सदा सर्वदा. अर्गां दिवया ताका आमी सदा सर्वदा. हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया. सोमी आमचो सोडवणदार सदांच आमचो बुसवणदार. 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 राखता आमकां हर एक दिसा दिवन ताचो आधार. राखता आमकां हर एक दिसा दिवन ताचो आधार. हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया 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 हालेर्गां जिसू गुलाब तुका जिसू वैची तुका जिसू गुलाब तुका महिमा तुका स्तुती तुका जी तुका नमान तुका वर्गा वंदन वैभव तुझो प्रणाम तुका नमस्कार तुका प्रणिपात तुका सोम्या जिसू. हालेलुया 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 अर्गा बापा पिता पवित्र तुका नमः तुका गुलाब तुका स्तुति मान तुका जी तुका. हालेलुया हालेलुया आराधना तुका नमन तुका यीशु स्तोत्र वंदने यीशु आराधने यीशु महिमे. हालेलुया 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 यीशु स्तोत्र वंदने. हालेलुया
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सोम्या ते आमचे दिश्ट आमी कंसोवया. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो एक कारण जावन आसा. देवाची काकूळ तूं ताची तायळा कितली वर्ती म्हणली मनशा कुळाक दाखोवच्या खातीर. देखून जेजून ताच्या परगट मिसावांत जायत्यांक देवा बापाचें बोगसाणें, देवा बापाची काकूळ ती कितें म्हणलें आपल्या करण्यांनी ताणें रुजू केलें. लोकांच्या वांजेला अध्याय 15 आमी वाचतां. सुकून गेल्ल्या त्या शेळयेची वापार, मुखार पडून वेथा वेचीक पुताची वापार. लोकांचो वांचेला अध्याय 19 जेजून जाकेवाच्या घरा केल्ली ती भेट. मातेवाचो वांचेला अध्याय 18 बक्षिणांतल्या साकराची वापार. आनी जायती गणितां आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटात. ह्या गणिता मुखांतर आमी समजता देवाची काकूळ तूं कितली वर्थे म्हणलें. वय मोगाचे न्हू, जल्म आमी हरी एकलीं उणेपणान आसा. आमचे थंय अस्कतकाय म्हणली आसा. कित्याक उत्पत्ती ग्रंथांत देवान रचनेचे वावर मुखार सून वेता आसतना जेन्ना मनशाक ताणें रचलो मातयेचो ताणें केलो. माती उणेपण दाखयता. आनी तेच परी ह्या संवसारांत जिवनच्या आमी सर्वां एक ना एक रितीच्या उणेपणान अस्कतकायेंत आमी आसा. सैमीक वडणी आमचे थंय साहित्य आसा. आमी जायत्या रितींनी पातकांत पडटा. जायत्या रितींनी त्या सुकून गेल्ल्या शेळये परी देवा बापाच्या मोगात न्हू, ताच्या सांगतपणांत न्हू आमी पयस गेलेलीं आसा. आनी ह्या घडये तेच सोम्याची काकूळ तूं आमी एक घडी बरो अनुभव करचे प्रयत्न करया. तो जावन आसा नीज गवळी. त्या सुकून गेल्ल्या शेळयेक तो सोदून वेता. हांव आनी तुमी आमी हर एकली एका रितीन त्या शेळये बरी आमच्या गवळ्यात हांव पयस गेलेलीं आसा. आमच्या अस्कतकाये आमच्या पातकांद्वारी. मंगळाची सू ह्या घडये आमी परत तुज्या गोपांत येवंक आशेता. ह्या घडये परत तुजो ती काकूळ तिचो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आशेता. परत ते तुजे दयाळायेचे मुखामोळ आमी पळोवंक आशेता. तूं दिताय तो संतोष आनी दादोसकाय समाधान आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक आशेता. ल्हान लौकीक कुशेक आशेव न्हू, क्षणीक सुखाक आशेव न्हू, सोम्या आमी तुज्या मोगात पयस केलेलीं आसा. वय मोगाचे न्हू, ह्या घडये काळजांत हांव सोम्या लागीं आमी बोगसाणें मागून घेवया. काळजांत हांव सोम्या लागीं आमी सांगया, सोम्या आमकां बोगोस, सोम्या आमची काकूळट कर. वय हांव सुकोन पडला, वय तुजे हांव पयस गेला. तुजो मोग म्हज्या जिवितांत हांव अनुभव करूंक हांव उणेपण जाला. वय सोम्या ह्या घडये दुखा बरीत काळजान, ह्या घडये म्हजे सर्वस्व तुज्या पांयतळी समर्पण खलतेपणान दुखा बरीत काळजान सोम्या तुजे थंय फाटी येवंक हांव आशेता. तुज्या थंय आसा ती काकूळ तुजी दयाळाय म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक आशेता. तुजो मोग म्हज्या जिवितांत सदांच हांव जियोंक आशेता. मंगळा जेसू आमची काकूळट कर. काकूळट म्हजी कर देवा,
काकुळतीसो तूं सागू पापा उजेदू काटनी तळमाकाक हिमा प्रास धवोक काकुळ मोची कर देवा काकुळतीसो तूं सागू अपराध मोजे दोन काटनी तळमाकाक हिमा प्रास धवोक दुखिस्तानी कलत्या कळसाच्या सोमया तूं तिरस्कार करिनाय होम बलियो अर्पणा तुका मानवाना तुका सायकाल ते काळी काकुळ मोची कर देवा काकुळतीसो तूं सागू अपराध मोचे दोन काटनी तळमाकाक हिमा प्रास धवोक एक निर्मळ काळी सृसंधी नवो आत्मो मुझे भीतर घाल उल्हास सोनात बाका परतय कोंगती सडवणे सो संतोष स्थिर सांभाळ काकुळ मोची कर देवा काकुळतीसो तूं सागू अपराध मोजे दोन काटनी तळमाकाक हिमा प्रास धवोक काकुळ मोची कर देवा काकुळतीसो तूं सागू अपराध मोजे दोन काटनी तळमाकाक हिमा प्रास धवोक हिमा प्रास धवोक हिमा प्रास धवोक सोम्याक आमी आराधन केले ताणें केल्लें बरेंपण तसो मोग विश्वासीपण आमी उगडासा काडलें आनी ह्या घडये परत सोम्या लागीं आमी बोगसाणें मागोवन ताची काकुळत आमी अनुभव केली आनी ह्या घडये सोम्याचें उतार नियाळ करूंक आमी आयतीं सवया आनी थोड्याच दिसांनी क्रिस्मसाचो काळ आमी आराम करता ह्या क्रिस्मसाच्या काळार विशेष रितीन आध्यात्मीक संगतीक महत्व दिवंक पवित्र सभा आमकां आपोवणें दिता आनी ज्या दिसा आमी सिंचो बुधवार आराम करता क्रिस्मसाचो काळ आरंभ करता जेजू आमकां 3 संगतींचो महत्व आमचे मुखार दवरता मागणें उपास आनी दान धर्म एका जुदे व्यक्तीच्या जिवितांत ह्यो 3 संगती प्रामुख जावन आसल्यो दिसपट्टें ताचे मागणें हप्त्याचो उपास आनी सांगातास दान धर्म दांतलो एक वांटो ताणें दिवचो हर एक व्यक्ती ह्या 3 संगतींक सडीत महत्व दिवच्या मुखांतर ताच्या जिवितांत धार्मीकपणांत जियोंक पवित्रपणांत जियोंक प्रयत्न तो करतालो
आयच्या दिसा आमी देवाचें उतर नियाळ करता आसतना विशेश करून मागण्याची प्रामुख्यता कितें म्हणलें आमी नियाळूंक वेता. जेजूच्या जिवितांतच आमी नदर घाली जाल्यार वाजेलांत आमकां जायतीं गणितां मेळटात. जेजून एका वरे विंगड सुवातेक वेचें. जेजून आपल्या बापा थंय संबंध दवरच्या मुखांतर ताची खुशी कितें म्हणलें जाणा जावचे प्रयत्न आपल्या मागण्या जिविता मुखांतर समजून घेतलें. आनी तेच परी तेच जेजूचो पाटलाव करच्या आमी ह्या मागण्याक वा मागण्या जिविताक प्रामुख्यता दिवंक सोमी आमकां आपोवणें दिता. मागणें आमकां हर एकल्याक देवा थंय संबंदांत जियोंक आपोवणें दिता. मागणें आमच्या दिसपट्ट्या संवसारी जिवितांत आमचें जिवीत जियोंक आमकां प्रेरण दिता. मागणें आमच्या भाव भयणी थंय बऱ्या संबंदांत जियोवच्याक आमकां आदार फावो करता. पळय मोगाचे न्हू, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच मागण्याचे व्यक्ती आमी जावंक न्ही. ते देवा थंय बगार आमच्या पेल्या थंय संबंद रुता करच्या मुखांतर मागण्याचो नीज स्पिरीट कितें म्हणलें समजोन जियोंक ह्या घडये सोम्याचो आदार आमी मागून घेवया. पवित्रात्म्याची मजत ह्या घडये आमचे मदें आमी मागून घेवया. सर्व आमी उबी रावया आनी पवित्रात्म्याक ह्या घडये आमचे मदें येवकार करया. तसो पवित्रात्मो पेंतेकोस्त दिसा आपोस्तलांचेर देवलेलो तो भियोवन आसल्या त्या शिसांक धैर्य दिल्लो तो देवाची सता वळखूंक पवित्र पुस्तक समजूंक आमकां आदार दिवचो जाणवाय दिवचो तसो पवित्रात्मो आनी त्या पवित्रात्म्याक ह्या घडये आमचे मदेगात आमी आपोवया. देवाचें उतर आमकां कितें सांगूंक आशेता, जेजू आमकां कितेंचो संदेश दिवंक आशेता, ह्या घडये हांगासर देवाचें उतर वांटून घेवच्या आमच्या भावाचेर आनी आयकोवच्या आमच्या मेस्तांचेर तस पवित्रात्म्याची मजत ह्या घडये आमी मागून घेवया. पाणसंको 103. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದೂಣ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದೂಣ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವರವಾದ ಯೇಸುವೆ ಅಭಿಷೇಕ ನೀ ಮಾಡು ಬಾ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ ನೀಡು ಬಾ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವರವಾದ ಯೇಸುವೆ ಅಭಿಷೇಕ ನೀ ಮಾಡು ಬಾ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ ನೀಡು ಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಬಂದೋಣ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದವೇ. Hallelujah, hallelujah.
hallelujah, 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 hallelujah. मातेवर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्याय 25-8 वाक्य. तुम्ही मागताना कापाट्यासारखी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळसो मेळून जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. त्या शिवाय तुमी मागतना अनभवर्ते बरी साहित्य बडबड नाकात. येतेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव तें आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूंची आमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्यानो परच्या समाथेर आमी मागण्याचो म्हत्वा विशयी आमी नियाळ करनासले हांव. आनी थोड्याच दिसांनी खरेंच थंय आमी भाग घेत आसतना मागण्याक कित्याक हांवें तुवें म्हत्व दिसय. येदोळस पाद्र्यापान सांगलें आराधना वेळार, मनशाक मातयेंत केल्लो, मातयेक ताजे म्हणले सकत ना, मनशाक मनशाची सकत ना. केदाळा देवान जिवाचो स्वास मनशा थंय फुंकलो, थंयसर मनशाक जीव आयलो. केदाळा देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आपले आशिर्वाद दिता, तेदाळा मात्र म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सकत आसा. मुस्तपुटी हांवान तूं मागता आमकां मेळना. पवित्र पुस्तक म्हणटा, हग्गायच्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायान 25-7 वाक्य आमकां हर एकल्यां की दोळे उगडचे तसलें वाक्य मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक म्हणटा तर आतां धडभरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडटा ताजे विशयी चिंतून पळया. तुमी भरपूर वमतात पूण भोव थोडें लुंगतात. तुमी जेवतात पूण तुमचें पोट भरना. तुमी पियेतात पूण दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात आनी पांगोरतात पूण तुमकां ऊब मेळना. आनी जो वावरडी कांय इल्लें जोडटा तो तें पिंजलेल्या पोत्यान गल्ल्या खातीर जोडटा. धडभरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडटा ताचे विशयी चिंतून पळया. मुखाची ही परिस्थिती म्हजी आनी तुजी सगळ्यांची आमची तशीच जाल्या. जायते आमी जोडता पूण आमच्या पॉकेटींत पयशे नात. जायते आमी खाता जेवता तरी आमकां तृप्ती भोगना. आणकी कितें उणेंपण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत भोगून आसा मोगाचें न्हू. जायते आमी उस्तूर घालता जाल्यारय आमकां ते उस्तूर घाल्ल्याची तृप्ती म्हाका आनी तुका भोगती आसना. जायते हांव आनी तूं वावर करता वमता पूण लुवोंक आमकां खंयच मेळटा आसना. ही मनशाची परिस्थिती. आनी असल्या परिस्थितींत सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हज्या पुता म्हज्या धुवे, चिंतून पळय कित्याक अशें जावन आसा तुज्या जिवितांत. जायतीं वखदां आमी खाता तरी पूण पिडा गूण जायना. जायतें शिकता तरी पूण तकलेक रिगाना, मार्क्स मेळटा आसनात.
जायते आमी प्रयत्न करता तरी फळ येवंकच येना. आयल्यार उणें फळ येता. म्हज्या पुता चिंतून पळय खंयसर कितें हांगासर घडटा कित्याक म्हणून. जायतो वेळ आमी न्हिदोंक पळयता पूण त्या कितल्या बऱ्या खटल्यार न्हिदल्यार इशीन तिशीन आमी लोळटा न्हीद पडटा ना. जायते सोबाय मेळाचे म्हणून आमी प्रयत्न करता मेकअप करता तरी पूण कुडींत सोबाय ती आसना. थोड्या घंट्याक थोड्या मिनटांक ते मेकअप केल्लें आसता उपरांत त्या तोंडाक सोबायच ना. एक गंभीर परिस्थिती म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून दळ बरेंचो सुरेस्वर म्हणटा तुमकां कितें घडटा तें चिंतून पळया. कितें हांवें तुवें चिंतूंक जाय. कित्या खातीर हे म्हज्या जिवितांत कितें केल्यार खंयच प्रयोजन जाता ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू खंयसर गी तुजें थंय उणेंपण आसा. खंयसर गी तुजें तें मातयेन केल्ली ती कूड सर्वेस्परा देवान रचलेली कूड तिका बोळ ना आनी त्या तुज्या स्वंत बळान तुवें कितेंच करूंक शकनाय आनी सर्वेस्पराच्या मजतीची म्हाका तुका गरज आसा. आनी त्या देखून सांज याकोबू 5व्या अध्यायांत आपल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत त्या रातान 16व्या वाक्यांत अशें म्हणटा तुमचे मदें कोणी अडचणेंत आसा ताणें मागणें करीसय. तुमचे मदें कोणाक लॉस जावन आसा तर मागणें करीसय. तुमचे मदें भूक थमाना मागणें करीसय. पिडेस्त आसा भलायकी जायसय मागणें करीसय. काम करता बरें फळ येना मागणें करीसय. हर एकान कितें उणेंपण आसा मागणें करीसय. परतांत सांगता कोणी तुमचे मदें पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मालगाड्यांक तो आपोवन धाडूं ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोमयाच्या नांवान ताका न्याल मागून मागूं भावार्थान केल्लें मागणें पिडेस्ताक बरें करतलो आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदारलीं खंयचीं पथकां जावं तीं ताका बोगसातलीं. तुमी एकामेका बसत मागा तवळ तुमकां भलायकी मेळटली. बऱ्या मनान केल्लें मागणें भोव चड सक्तिवंत आनी फळादीक. बऱ्या मनान केल्लें मागणें भोव चड सक्तिवंत आनी फळादीक. जें कितें हांगासर हागाय प्रवादे सांगता तुमच्या जिवितांत कितें केल्यार उणेंपण आसा तें भरती करीत जाल्यार बऱ्या मनान मागणें करा आनी तें तुमकां फळां बरीं जातलें. धर्म कृत्यान आमी पळयता थंयसर 12व्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर दगदणी सुरू जाता आसतना हेरोद रायान जाकोबाचें सीस कापयल्लें आनी तो मेल्लो पळोवन थंयच्या ताच्या लोकांक गेलीं तांकां सुदैवांक गेलें भारी खुशी जालें. आनी त्या देखून पेद्रूकी ताणें धरण ताणें बंदेन घालो आनी भावार्थांक असलें उणेंपण भोगलेंगी हांगासर असो जाकोबू सरलो ताका जिवेशी मारलें आनी पेद्रूकी जिवेशी मारल्यार आमी खंयसर वचून पावतले हांव. आनी तांणी पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाच्या 12व्या अध्यायांत पेद्रू पासत पवित्र सभेचें मागणें कळनासतना देवा उशीर सडत आसलें. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा घरा तुमी वाचीत 12व्या अध्यायांत पेद्रू बंदेंत आसल्या कडेन ताज्यो सांकळी तुटोवन पडटात निकलून पडटात आनी थंयसर दूत हजर जावन ताका पेद्रूक सांगता तुका सुटका दिल्या तुजो कमार बांद आनी तुजो वणो घाल आनी भायर ये म्हणटा. आनी पेद्रू त्या दुता फाटल्यान वता आनी उपरांत ते फारो उतारले शाराक पावले आनी थंयसर मुखल्या धरवाट्याक वचून पावता आसतना धरवाटोय आपापीस उक्तें जाता मोगाचें न्हू. ते भायर गेले आनी गेल्लेस ते दूत पेद्रूक सोडून गेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. असाध्य जाल्ली परिस्थिती. राई
एका ताच्या बळादीक सक्तेनं पेद्रूक बंदड्यान घालता आनी लोक हांगासर मागता मागणें आयकल्लो सर्वेस्पर देव आपल्या दुताक धाडणं त्या सांकळ्यो मोडून घालता आपल्या दुताक धाडणं त्या पेद्रूक थंयसर तावन भायर हाडून येता मोगाच्या न्हू तर मुछ्यान तुज्या जिवितांत हांव आनी तूं हांगासर मागणें करता आसतना आमी एकामेका पासत मागणें करता आसतना तेच सर्वेस्पराची सकत मुज्यो आनी तुज्यो संकळ्यो मोडूंक शकता न्ही मनशांनी गेल्ले बायल्या दिश्ट्यो संकळ्यो मोगाच्यो न्हू बघा संकळ्यो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आर्थीक संकश्टाची पिडेची अवमानिंदेची आनीक विविध रितीच्या उणेपणाची मुझ्यान तुज्यो संकळ्यो यस मागण्याच्या सालांत तुटून पडूंक साध्य आसा मोगाच्या न्हू गरज आसा केवल मागणें आनी मागण्याची कितली गरज गे म्हळ्यार थोडे फावटी आमी चिंता इल्ले दीस मागणें म्हणनातल्यार व्हडणी कोण ना म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा थोडे दीस मागणें म्हणनातल्यार सगळें आमचें जिवनच नाश जावंक साध्य आसा आनी त्या खातीर दानियेल जातल्या एका महान व्यक्तीक ताच्या विरोध्यानी केल्लो उपाय इतलोच दानियेलाच्या पुस्तकांत 6व्या अध्यायान 6वें 11वें वाक्य आमकां थंयसर वाचल्यार पळोवंक मेळटा ह्या दानियेलाचे विरोधी राय सशीन वेतात आनी म्हणटात राया एकच एक तुवें आतां करीसय 30 दिसांक मोत्त दिसांच्या मट्टाक तुका एकल्याक सोडल्यार खंयच्याय देवाक पुजा करून वचो आनी असली एक आज्ञा तुवें दिसय जर तर ही आज्ञा कोणी तरी ती करना जाल्यार ताका शिवाच्या दोलींत उडोवन ताका लगाड काडीसय असलें एक आज्ञापत्र दी आनी राय चिंता व्हडली तोंदर ना कितें जाल्यार मोत दीस मात्र न्हय आनी राय असलें आज्ञापत्राक सिग्नेचर करता आनी दानियेलाक हें गुत्त आसल्यार रे मोगाचें न्हू दानियेलाक ताजें म्हत्व करता एक दीस एक घडी मागणें म्हणनातल्यार आपणाक तोंदर जाता म्हूण जाणा आसलो तो दानियेल पवित्र पुस्तक म्हणटा 11वें वाक्यांत रायन आज्ञापत्राचेर सही केल्या म्हूण दानियेलाक कळीत आसलें जाल्यार तो आपल्या घरा गेलो ताच्या घराच्या वयल्या कुडाची जनेलां उक्तीं आसलीं आनी ताणें आपल्या दिमेचेर पडून आपल्या सवये प्रमाणे दिसाक 3 फावटी आपल्या देवा लागीं प्रार्थना केलें आनी ताची स्तुती केली दानियेल जाणा आसलो 30 दीस रावचें सोडू एक दीस मागणें करना अशें म्हाका रावोंक जावचें ना एक दीस सोडू दिसाक 3 फावटी मागणें करनासतना म्हजें थंय जियोंक जावचें ना आनी असल्या बाबार्थांत वो दानियेल दिसाक 3 फावटी आपणाक असो जीव येता म्हूण गोत्ता आसल्यार आपणाक शिवाच्या दोलीन घालता म्हूण गोत्ता आसल्यार धैर्यान म्हणल्यार बरें दिसाक 3 फावटी मागणें करचें करतलो सो आनी हें जाणा जाल्लें हाका राया मुखार हाडटात शिवाच्या दोलीन घालतात पूण हे भुकेल्ले शिव समेत दानियेलाक आपडूंक शकनात मोगाचें एकच एक कारण ह्या दानियेलाक देवातय मागण्या रुपार आसलो तो संबंध शिवाच्या दोलीतावन समेत रखता जाल्यार म्हाका आनी तुका हेंच मागणें सर आर्थीक संकश्टांतलें सर पिडयेंतलें मोगाचें न्हू सर्व कश्ट नश्टांतलें सर्व दुखींतलें सर्व खंती बेजारांतलें सुटका दिवचें हेंच मागणें मोगाचें न्हू ह्या मागण्याक मुखांतर म्हाका आनी तुका सुटका मेळ्ळी खंडीत आसा तरी पूण थोडी फावटी म्हाका आनी तुका भोगता कितलें मागल्यार मेळटा आसतना पवित्र पुस्तकांत आमकां जायतीं उदाहरणां आसात मस्तो थेंप हांवें तुवें मागोवंक जाय पडटा सामुएलाक जोडच्या खातीर ताच्या आवयन हन्नान केल्लें प्रार्थना आमी सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायान पळयता मस्त ती मागताली आपणाक एक भुरगें जाय म्हणून आखरेक ती मागता आसतना असल्या स्थितीर ती मागोन आसली की थंयसर आसलो तो
प्रधान ह्या साक थंयसर येवन म्हणटा हान्ना मौनपणे प्रार्थने करतले तिचे ओंड हालतले पूण तिचो थाळो आयकना तो देखून ती पियेल्या तशी दिसतली आनी ताणें तिका म्हळें कितलो वेळ तूं पियेल्ल्या स्थितीन रावतली तुजो दाकांसरो पयस कर हन्नान जाप दिली ना सायबा हांव एक निर्भागी स्त्री हांव जावं दाकांसरो जावं हेर सोरो पिवंक ना हांवें म्हजें काळीज सर्वेस्पुरा मुखार उमतिलें इतलेंच आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू एलीन हें आयकता आनी म्हणटा तो एली म्हणटा तुवें मागलें बरी तुज्या जिवितांत जावं पवित्र पुस्तक म्हणटा 27वें वाक्य पयल्या अध्यायांत त्या भुरग्याक हांवें मागलो आनी सर्वेस्परान मागिल्लें तें म्हाका फावो केलें देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला म्हणून हन्ना त्या सामुएलाक भेटयता आनी तो सामुएल एक महा व्यक्ती जावन त्या सुदैव मदें जियेता कारण आवयन केल्लें तें मागणें आनी त्या मागण्याचो फळ जावन भुरगें जल्माता मात्र न्ही एक प्रभावीत व्यक्ती आसलें भुरगें थंयसर येता मोगाचें न्हू आनी सामुएल एक महा व्यक्ती जावन ह्या सुदैव लोकांक सोलोसो प्रवादी जावन तो थंयसर जिवन आसा आनी अशें ह्या मागण्या मुखांतर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अशंत घडोवंक साध्य आसा आनी त्या देखून खरेंच मातसो काळ 40-30 पयत सभा म्हाका आनी तुका आपोवण दिता मागणें कर आनी तुंय घटमूट जा तुज्या जिवितांत तूं अस्कता सोंग पुरो पूण ह्या 40 दिसांनी जें कितें तूं मागणें करताय ह्या मागण्या मुखांतर तूं घटमूट जातलोय तोबीसाचें आनी साराच्या जिवनांत उरतें घडीत घडलें तोबीत तो एक बरो व्यक्ती कितलें बरें व्यक्ती मस्त तो बरेंपण लोकांक करनासलो आनी असलो व्यक्ती भायर न्हिदिल्ल्या वेळार एका सुकण्याचें मेळें ताच्या दोळ्यांक पडटा तो कुड्डो जाता आनी आखरेक ताका कुड्डो जाल्ल्या वरवीं ताचे कडेन खंयच ना पोटाक खावंक ना खाय ना आनी आपल्या पुताक आपोवन सांगता पुता अल्या कडेन एक हांवें दवरलेले पयशे आसात ते म्हणे हाडूंक जाता गे पळय कांय ना आनी आनेक कुशीन सारा म्हणली एक स्त्री तिका कोणा कडेन काजार जाता त्याच राती थंयसर दुश्टोत्म येवन तिका त्या चल्याक लागाड काडनासलो आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा सारा गळगळ्या रडून मागता आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तोबीताच्या 3ऱ्या गंतांत हे मागणें जातास सर्वेस्पराची महिमा थंयसर प्रगट जाता आनी म्हणटा तेच घडये देवाच्या महिमे मुखार हांच्या दोगांयचो प्रार्थनाचो स्विकार जालो कोणाचो तोबीताचें आनी साराचो आनी दोगांयकी बरी करूंक राफायलाक धाडलो तोबीताच्या दोळ्यांक मांडलेली सई काडून ताणें देवाचो उजवाड पळयसो करूंक आनी राघवेलाच्या दुवे साराचें लग्न तोबीताच्या पुता तोबियासा कडेन करून आस्मोदेस देवसाराक तिजेच आशिल्लो दवणाव ताका धाडलो तिचे कडेन लग्न जावंक आशिल्ल्या सगळ्यांच्या हक्का प्रास पयले हक्क तोबियासाक आशिल्ले थंयसर पळया मोगाचें न्हू परत सर्वेस्पर देव मागणें आयकता मात्र न्ही थंयसर आपल्या देवदूताक राफायलाक धाडटा पेद्रोको थंयसर बंदीन जावन सुटका गोंयक थंयसर देवदूत येता म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तसो देवदूत ह्या 40 दिसांनी हांवें तुवें मागणें करता आसतना सर्वेस्पर देव आमच्या मागणें मानवून घेवन म्हाका आनी तुका सुटका दिवंक सर्वेस्पर देव एक दूत धाडून दी म्हणून म्हजें आनी तुजें मागणें जावं दी मोगाचें न्हू मागणें आमकां कशें करचें मस्तपणी कळीत ना सीस जेजू उट्ट आसले तरी सीस पळयतात ओ जेजू इतलें अद्भुतां करता तरी वचून मागणें करता कित्याक कशें मागणें करता म्हणून तांकां सवाल दोसता 6 लोकाच्या 11व्या अध्यायांत पयलें वाक्य म्हणटा एक पोटी जेजू एका सुवातेर मागणें करनासलो मागणें जाता सिसा मदल्या एकल्यान
ताचे लागीं म्हळें सोमिया जुवावन आपल्या सिसांक शिकयल्ल्या बरी तुंय आमकां मागणें करूंक शिकय. आज आमकांय मागणें करचें शिकप गरज आसा मोगाचें न्हू. कशें मागणें करचें. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू, हांवें आनी तुवें सगळें दारां दांपूंक जाय. आयच्या वचपांत आमी आयकलें स्वामी जेजू म्हणटा तूं मागतना तुज्या गुपित्त कुडा भितर रेग, दार दांप आनी थंय गुपित्त आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग, आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. वय मोगाचें न्हू, खंयचीं दारां हांवें आनी तुवें बंद करूंक जाय. दारां बंद करूंक जाय लौकीक मात्र न्ही मोगाचें न्हू, दोळ्यांचीं दारां हांवें आनी तुवें बंद करूंक जाय. कानाचीं दारां हांवें आनी तुवें बंद करूंक जाय. मोतीचीं दारां हांवें आनी तुवें बंद करूंक जाय. खंयसर दोळे दांपून आमचे खंयचेय आवाज बायलो आमच्या काना भितर येनासतना, मोती तशें चिन्ना इशिनांनी तशीं म्हाका तुका उपाद्र करनासतना संपूर्ण एकाग्र चित्त जावन हांवें आनी तुवें मागा जाय म्हणून सर्वेस्पर आशेता. आनी असलें मागणें संपूर्ण टोटल सरेंडर जावन सोमिया ह्या संवसाराचे खंयचीय संकट नाका, हांव आनी तूं मात्र सोमिया म्हणून संपूर्ण थरान ताका सरेंडर जावन केल्लें मागणें सर्वेस्पर देव मानवता म्हाका तुका प्रतिफळ दिता मोगाचें न्हू. असलें मागणें सर्वेस्पराच्या काना भितर एकता आनी खंयचें मागणें सर्वेस्पराच्या काना भितर एकता तें मागणें सर्वेस्पर देव साप दिता. गणनाच्या पुस्तकांत 14:28 वाक्य म्हणटा तांकां सांगा म्हज्या जिवान सफोत घेता उलयता तो सर्वेस्पर, हांवें आयकल्ल्या त्या तुमच्या उतरा प्रमाणेच हांव तुमकां सलयतलो. म्हज्या कानाक तुमचे खंयचीं उतरां पडटात त्याच उतरां प्रमाणे हांव तुमकां सलयतां. बरें तुमी म्हज्या कानाक घालशात बरें तुमकां मेळटलें, पाड म्हज्या कानाक घालशात म्हजे विशयन पुरपुरशात आनी म्हजे विशयन गण्य करनास त्या वेळार तुमकां थंयच तुमकां मेळटलें. कितें हांव आनी तूं देवाच्या कानान घालता म्हणलें सवाल. मस्तुपोटी मस्तू आमच्या जिवितांत आमी पळयता, समाजांत समुदायांत मस्तू पाड जावची आमकां दिसून येता. हाका कारण कोण मोगाचें न्हू, आमी सगळां हाका कारण जावन आसा. आमी कोणाकूय पुरपुरता तो सारको ना हें सारकें ना कितें अशें पाड जावन आसा. देव आमचो खंय गेला. पळयत पुस्तक म्हणटा एजेकिएल प्रवादीच्या 22व्या अध्यायान 29 वाक्य म्हणटा देश असो लोक नाक गायता आनी लुटता. आमी तशें तो म्हणटा सगळ्यांनी लुटतात आमकां म्हणून. दुबळ्या धाकट्यांक धग दितात आनी देशांत वस्ती करतल्या परक्यांचें अन्यान शोशण करतात. आमी सांगता आमकां तांकां हांकां तांकां पुरा शोशण चलोवन आसा म्हणून. हांवें देश असो नाश करिना जावच्याक म्हजे मुखार एक वणोद बांदूंक आनी देशा पासत खंवट्यांत म्हाका आड रावोंक कोण तरी मेळात काय म्हूण हांवें सोदलें, पूण कोणीय म्हाका मेळोंक ना. देखून म्हजो राग हांवें तांचेर ओतला. म्हज्या जळत्या क्रोधान हांवें तांचें भस्म केलां. तांच्या करण्याचो भार हांवें तांच्याच माथ्यार घाला उलयता तो सर्वेस्पर देव. आज तुमी सांगूंक पुरो आमकां एक MLA ना, आमकां एक MP ना, आमकां एक मिनिस्टर ना, आमकां एक बरें धाकटेर या बरे प्रोफेशनल्स विविध प्रोफेशनाचे व्यक्ती नात, आमकां एक बरो मुखेली ना, आमकां एक बरें तें येना तें ना आमी साहित्य सांगूंक पुरो. आमच्या जिवितांत असलें पुरो खरगां येता म्हणून सांगूंक पुरो. पळयत पुस्तक म्हणटा ओणोदे बरें रावचें आसलो व्यक्ती खंयसर आसात. सर्वेस्पर देव म्हणटा जर तर विनवणेकार येवन ओणोदे बरें रावती जाल्यार हांव रक्षण दितलो. पूण आज आमच्या समुदायांत कितले जण मागणें करन ओणोदे बरें रावन ह्या समुदाय घेवनच्या खरगां जावन रक्षण मागूंक तयार आसात मोगाचें न्हू. आमी कितले जण मागोन ह्या वण्टी बरें रावन
विनवणेक निरंतर करणं आमच्या समुदाया बसत आम्ही बरें जायचे म्हणून देवा कडेन मागून आमी कितलीं जण तयार आसा. पयत पुस्तक म्हणटा मागणें गरज आसा. ह्या करिस्माच्या दिसांनी मुणी आमी सगळ्यांक सांगाता मेळून आमच्या समुदाया खातीर, आमच्या समाजा खातीर, आमच्या देशा खातीर जर तर आमी मागून वंठी बरी रावल्या जाल्यार म्हाका न्हू सर्वेस्पर देवाचो रक्षण आमकां मेळटा म्हणून सर्वेस्पर देव म्हाका तुका वागदान दिता म्हाका न्हू. दुसरें उडास तशेंच उडास दवरिचे आमी दुबाव नासतना हांवें थंय मागोवंक जाय. सांज याकोबाच्या पयल्या पत्रांत 8वें वाक्य म्हणटा कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागोव, कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान आलता धलतल्या तसल्या दर्याच्या लारा बरी तसल्या दोड्या मनाच्या आनी चंचलसालीच्या मनशान सोम्यांतवन आपणाक कांय मेळत म्हूण चिंतचे नाका. मुस्तुबटी आमी चिंता आमी इतले तेमतान मागता कित्याक जायना. आमी घट्ट भावार्थान मागना जाता की जायनांगी जाता की जायनांगे असले दुबावन मागलें. पयत पुस्तक म्हणटा असलें मागणें देवाक पसंद जायना, थंयसर आमकां आन्सर हें जावप मेळना. मुखार पयत पुस्तक म्हणटा जुदाच्या पत्रांत पयल्या अध्याय 20वें वाक्य म्हणटा पूण तुमी मोगाचे न्हू, तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमकां जिवीत बांदून हाडा, पवित्र आत्म्याच्या बोळान प्रार्थना करा तर मोगाचे न्हू. हांवें तुवें भावार्थान मागा जाय मात्र न्ही पवित्र आत्म्याच्या सक्तीनी मागा जाय. ही थोडी एक आमचे आमी नियाळ करचे मात्र. आनी असलें मागणें सर्वेस्पर देवाक मानतलें. मुस्तो केल्लें मागणें न्ही बगार आमची कुडां दांपोवन आमची मोत आमचे दोळे आमचे कान दांपोवन सर्वेस्पर देव मागता आसतना भावार्थान मागता आसतना आत्म्याच्या सक्तीन मागता आसतना सर्वेस्पर देव म्हणटा तुमच्या निरंतर मागणें हांव आयकतां. तुमी खंयचोय गरजो तुमच्या मुखार दवरचो म्हणून ना, हर एक हांव जाणा आनी हर एक हांव तुमकां दितां. तर मोगाचे न्हू हो आमकां मुकलो येवचो तो करिस्माचो काळ एक आशिर्वादाचो काळ जावं दी. आमच्या कुटुंबाक सुटका सोडवण्याचो काळ, आमच्या शेजाऱ्यांक सुटका सोडवण्याचो काळ, आमच्या समुदायाक सुटका सोडवण्याचो काळ, आमच्या देशाक सर्तोच्या संकश्टांतून सुटका सोडवण्याचो काळ जावंचो तसलो जावं दिवन आमी मागया. सर्वेस्पर देव आमकां आशिर्वाद करून दी. आमेन. खंयच्याय तरेचें पाप शाप शिराप आमचे तावन आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यान तावन आमच्या मालगड्यान तावन पुर्वजान तावन आमचेर देवन आयिल्लें आसल्यार सोम्या ह्या वेळार तुजे हातीं समर्पण करणं, त्या सर्व बंधनांत तावन आमकां धुवन नितळ करणं, तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमकां बर म्हण मागता. आमचे थंय आसची पिडा शेडा, आमचे थंय आसची अशांती, आमच्या कुटुंबांनी आसचें असमाधान, आमचे थंय आसचें अज्ञान, आमचे थंय आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यान थंय आसचें तुज्या कुशे विरोध आसचें हर एक नेगेटीव एनर्जीन तुज्या हातीं समर्पण करता हांव सोम्या. ताच्या बंधनांतावन आमकां सुटका लाभय आनी आमकां हर एकल्याक तुजे सरसी नितळ काळजान येवंक कृपा फावो कर म्हण मागता. मोगळा सोम्या हांगासर तुजे मुखार तुजो आदार मागोवंक, तुका हरसूंक, तुजी महिमा गावंक आनी निरंतर तुजें हजरपण भोगूंक तुजे समोर जमा जाल्ल्या आमा समेस्तांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल आनी आमकां तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन ह्या वेळार आपड म्हण मागता. संपूर्ण काळीस नितळ कर सोम्या. मोत तुज्या प्रेझेन्सान भर सोम्या. कूड तुज्या पवित्र रक्तान धुवन नितळ कर सोम्या. पवित्र आत्म्याचें अभिषेक पण लाभय सोम्या. तुजो सर्गीचो उजवाड फांकय सोम्या. बापा लागीं विनवणी करन आमकां ताच्या आश्रयांत जी आमची कृपा लाभय म्हण मागता.
Hallelujah, 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 hallelujah. 135 135 ಪೇಜ್. ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ. ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನಾ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ, ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನಾ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ, ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿಯದೆ ನರಳಾಡಿದೆ, ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿಯದೆ ಅಲೆದಾಡಿದೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರಾಶ್ರಯ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರಾಶ್ರಯ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ನನಗಾಶ್ರಯ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ನನಗಾಶ್ರಯ. ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ಕಳೆದು ಹೋದ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ತಂದೆ, ಕಳೆದು ಹೋದ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಕಾಯ್ದು ನಡೆಸುವ ಕುರುಬಾನಾದೆ, ನನ್ನ ಕಾಯ್ದು ನಡೆಸುವ ಕುರುಬಾನಾದೆ. ಜೀವ ಜಲದ ನದಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸು, ಜೀವ ಜಲದ ನದಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸು, ಜೀವ ಕೊಡುವ ಜಲವು ನೀನೇ ಯೇಸು, ಜೀವ ಕೊಡುವ ಜಲವು ನೀನೇ ಯೇಸು. ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೋಡು ಅರಡಾಗಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಪರಡಾಗಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ. ಬಾ ಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, 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 ಬಾ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ.
वै सोम्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तूं देवून ये. तुजें दैवीक अभिषेकपणांत आमकां हर एकल्याक फावो कर. उज्यान अभिषेक्त जाल्ल्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. आमचे थंय आसचें हर एक तरेचें तुज्या कुशे विरोध आसचें चिंताप, बोगणां, सवयो, कामां हर एक आमचे तावन पयस कर आनी तुजें पवित्र हजरपण आमच्या जिवितांत आसा जावं कृपा फावो कर. हाला माश्शा ला ली ला 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 हर एकल्याच्या जिविताचें रूपीत कर सोम्या. जिवीत तूं रूपीत कर सोम्या. हाबा शाबा लाबा 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 तुका विधेयपणान जियोवची कृपा फावो कर सोम्या. आराबा कथा नाने नी हाला माश्शा रा 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 समर्पण करता सोम्या. जो कोण निरासपणान बुडला सोम्या ताचें जिवीत तूं रूपीत करताय म्हणलें वागदान दिताय त्या देखून अर्गां दिता सोम्या. आराबा शाकारा रा 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 एकल्याच्या काळजांत एका तराची वोळ आसा सोम्या. ती खंती दुखी बेजारायेची निरासपणान भरलेली सांगूंक हेरां लागीं असाध्य जाल्ली दूख सोम्या ती आतां तूं निवरायताय आनी तुजी बुजवण पटायताय म्हणलें बसवणी दिताय देखून अर्गां दिता सोम्या. हारा बत्तनेली री सिक्करा ना 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 शाबालुबा बाबा बान्ने रे दी 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 सोम्या सबारांक तूं समाधान यायच्या दिसा फावो करताय देखून अर्गां दिता सोम्या. हारे डी 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 हाबा लाबा शाबा रबा 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 हाबा रबा रबा हाबा रबा हाबा रबा शाबा रबा shabaraba 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 abaraba raba 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 hila baba hilara 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 तकले पडा पडेन कष्टांच्या व्यक्तीक सोमी आता पडता shabalaba raba 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 हिला बाबा हिलारा 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 हात मुयांच्या व्यक्तीक सोमी जेजू आपडना साकरेक दंदा दानाला बा shabaraba 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 हिला बाबा हिलारा हिलारा ब्लेस रबा 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 हिला बाबा हिलारा हिलारा मोगळा सुम्या समर्पण करता आमच्या शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रीक आपली सेवा दिवंक सदांच हजर आसच्या फादर अनिल आल्फ्रेड हांकां परच्या दिसा 11 तारखेर आपलो जल्म दिवस तांणी आचरसिल्लो आसता तांचेर तुजी दैवीक आशिर्वादां वोत म्हण मागता हांव सोम्या. तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बर तांणी हातीन घेवची हर एक कामां यशस्वी कर. तांचे मिसांव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मुखांतर सुफळ कर सोम्या. सदांच तूं तांचो सांगाती जावन तांकां रक्षण आनी बळ लाभय सोम्या. हबकुका बरी सदांच संतोष बरी जीवन लाभय सोम्या. येली येतावन एलिशा कशें दोडत्यान अभिषेकपण जोडून घेतलें त्याच प्रमाणे दोडत्या मापान दैवीक अभिषेकपण तांकां फावो कर सोम्या. जो कोणा खातीर ते मागतात तांचे मागणे आयकून तांकां सर तरेचे पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन गूण करच्या सक्तेन तांकां बर आनी तांणी मागलेल्या हर एकल्याक बरेंपण लाभय म्हण मागता. तांचें जीवन तुज्या योजने प्रमाणे आत्म्याच्या सक्तेन लीड जावन वचोंक कृपा फावो कर आनी सदांच संतोष बरीत जीवन जियोंक तुज्या प्रेझेन्सान जियोंक आनी तुज्या रक्षणेन भरलेलें जीवन जियोंक तांकां तूं आशिर्वादीत कर म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हा बरा 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 बा शबला बला बला बा रबरा बरा बरा बा बाबा ही बाबा बा लबा 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 शबला बा हालेलुया 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 अरा रा 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 हालेलुया 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 सर्गीतां देवों ये पवित्र आत्म्या आमकां पवित्र सर्गीतां देवों ये दैविक आत्म्या आमकां पवित्र सर्गीतां देवों ये दैविक आत्म्या
तळक सगीतान देवून ए दैविकत्म्या आमकां नितळक सगीतान देवून ए दैविकत्म्या आमकां सक्तेन सर्गीतान देवून ए दैविकत्म्या आमकां सक्तेन सर्गीतान देवून ए दैविकत्म्या आमकां कुरपेन सर्गीतान देवून ए दैविकत्म्या आमकां पेन सर्गीतान देवून ए दैविकत्म्या आमकां मोगान सर्गीतान देवून ए दैविकत्म्या आमकां मोगान सम्याक समोर दिंब्यांनी आमी आसां आनी ह्या घडये थोडो वेळ सोम्याचो अनुभव आमी सोडया आनी सांगत आस आमचे कश्ट बेजाराय खंत दूख सगळें सोम्याक आमी समर्पण करया जायते इरादे जायती तेसावां जायते आमच्यो विनवण्यो घेवन आमी हांगासर ह्या आराधनांत पात्र घेवन आसा आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्यो गरजो आसूंक पुरो आमच्या कुटुंबाची समस्या आसूंक पुरो आमचे वैयक्तीक रितीचे समस्या आसूंक पुरो विविध रितीचे अडचणेन आमी आसूंक पुरो ल्हान व्हड पिडेन आमी कश्टान आसूंक पुरो शांत समाधान आमी आशेतां सांग पुरो हे सर्व ह्या घडये ते सावा मुखांतर सम्याक आमी समर्पण करया आमचो देव आमचो मोग करचो आमकां आयकोसो आमच्या गरजांक पावसो आनी हेंच जेजून ताच्या परगट मिसावाक लोकांक बरी भलायकी दिवच्या मुखांतर लोकांक शांत समाधान नो बरोसो बरी भलायकी दिवच्या मुखांत उक्त्यान दाखोवन दिलें तसो देव ह्या घडये आमचे समोर आसा आमकां आयकता आमच्या गरजांक तो पावता हो जावन आसूं दी आमचो भावार्थ आनी ह्या सभावार्थान आमच्या सर्व गरजां खातीर मौनपणी आमी मागया आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावर करच्या हर एकल्यांचो आमी उगडास काडून तांचे खातीर आमी मागया परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो आमी उगडास काडया ह्या दिसांनी जायते जाणांचें काम गेलां बरें काम मेळच्याक मागोवंक सांगलां जायते जाणांच्या कामाचे समस्या आसात मोकळा जेसू ह्या सर व्यक्तींक आमच्या मोगाच्या मनशांक तुज्या पांयतळी समर्पण करता आसतना विशेष करून परगांवांत आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर वावर करच्या हर एका संद्या खातीर आमी मागता तांच्या गरजांक तो पावस सम्या आमच्या भुरग्यां बाळांचो तांच्या शिकपाचो तांच्या वावराचो तांच्या फुडाराचो ह्या घडये आमी उगडास काडून सम्याचो आदार तांचे खातीर आमी मागया आमी स्विकार केल्लो बेस आनी त्या बेसांत आमी तिरासान सांबाळूंक सम्य आमकां आशिर्वादीत दिवन दी हे वर्स आमच्या दियेसीजीन कुटुंबाचें वर्स समर्पीत केलां आनी आमची कुटुंबां बावार्थी जायजे आमची कुटुंबां देव केंद्रीत जायजे म्हणलें चिंताप आमच्या कुटुंबांत समी येवन दी आमच्या कुटुंबांत बावार्थ गट जावन दी आवय बापूय भुरगीं आमची मलगडी संगता मेळोवन एक पळादी क्रिस्ती कुटां बांदून हाडूंक समेस तांकां आशिर्वाद दिवन दी ह्या दिसांनी जायतीं भुरगीं तांच्या परिक्षेक तयारी करून आसात हे आमच्या सर विद्यार्थींचेर समी आशिर्वाद घालून दी बरे फलितांश ती आशेतात सम्या तांकां ह्या गरजांक तो पाव आमचो दिसपडतो वावर सम्या तुका समर्पण करता आसतना ह्या वरा मुखांतर आमकां सदांच आमच्या गरजांक तो पाव दिसपडतो ग्रास तो फावो कर थोड्याच म्हयन्यांनी
आमच्या राज्यांत चुनावण जावंचार आसा मोगळा जेसू ह्या घडी आमी आशेतांव आनी मागता सुमया बरें मुखेली लोकांच्या गरजांक स्पंदन करचे समाजांत शांत सांत समाधाना खातीर वावर करचे बरें मुखेली आमकां तूं फावो कर बरो सरकार आमकां ती म्हण आमी मागता सांगातच मोगाच्यानो आमचे वैयक्तीक गरजो समया मुखार मौनपणे आमी मागया जायते रितीच्या कश्टांत आमी आसा आमी हर एकले एक ना एक रितीच्या दुखांत आमी आसा मनस्तापांत आमी आसा पिडे शिडेंत आमी आसा जायते रितीची कंत बेजाराय आमच्या मतींत आसा आमच्या काळजांत आसा जायते रितीच्या आटे विटे जायते रितीच्या कश्टाच्या जिवितांत आमी जिवन आसा हे सगळे कश्ट दूख खंत बेजाराय त्या घडये सम्याक आमी समर्पण करया समी सांगता म्हजे सरशी हांव तुमकां विश्व दितलो वय मोगाच्यानो सगळे आमचे कश्ट दूख त्या सम्याक आमी समर्पण करया तो आमचे कश्ट हाळू करतलो आमचे बारा दिक्सू आमच्या कंदात हांव तो काडटलो हो जावन आसून दी आमचो भावार्थ समयाची आशिर्वादा घेवंक आमी तयार जावया Itia boda sakramenta sestang naman koruya purmila rupa botla novyo iti adarya selvon vecha askat pisvya Bavartaci boltipia Sesi Bapa Tesis Puta Ullasani stutiza Podvi Mahima Sesna Sesna Eka Stalyan Sita Tuka dogancia spirita sama sami navarta. Amen. ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेता आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक Amen.